नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. संसदेत आयज लोकसभा आनी राज्यसभेत विरोधकांनी बरोच बोवाळ केलो. ताका लागून दोनूय सभाघराचें कामकाज सोमार मेरेन स्थगीत दवरचें पडलें. लोकसभेत आयज जल्म आनी मृत्यू नोंदणीकरणाचें संशोधन विधेयक पारीत जालें. घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी हें बिल सादर केलें. राज्यसभेत ह्या विधेयकाक पयलींच मंजूर केल्लें. मात राज्यसभेत लेगीत विरोधकांनी बोवाळ केलो. विरोधकांनी सभापतीच्या आसना मुखार वचून घोशणा दिवंक सुरवात केली. विरोधक फकत बोवाळ घालपाक सोदतात. देशाची जनता तांकां केन्नाच माफ करची ना अशा खर उतरांनी केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी टिका केली. केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है, चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। हर बात पर हंगामा करना, हुल्लड़ फैलाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमाचेर व्हिडिओ संदेश घालून संसदेत संमत जाल्ल्या अँटी पेपर लीक विधेयका विशीं खोस उक्तायली. समाजांत विश्वासपात्र परीक्षा वेवस्था स्थापन करपा खातीर सरकार एका फाटोफाट एक पावलां उबारता अशें सांगून फाटल्या कितल्याशाच दशकां सावन दरेक केंद्र आनी राज्य सरकारान पेपर फुटीचे प्रस्न हाताळ्यात. पण विद्यार्थ्यांक एक सुरक्षीत फुडार दिवपा खातीर शिक्षण आनी परीक्षा पद्दतींत गरजेची सुदारणा करप म्हत्वाचें आसा आनी संसदेत पारीत जाल्लें अँटी पेपर लीक विधेयक ह्याच दिकेन घेतिल्लें एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. कानूनों की भी जरूरत है. हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है. अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है. काम आगे भी चलता रहेगा. हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे. इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत तशेंच गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानवडे हांच्या सयत नवी दिल्लीत आयोजीत गोंयच्या वास्तुशिल्पकला आनी शाश्वतीचेर आधारीत राष्ट्रीय परिशदेंत वांटो घेतलो. ही परिशद गोंय राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळान आयोजीत केल्या. कार्यावळींत उलोवप करतना गोंय हें भारतांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य आसून लेगीत हेर राज्यां मुखार पर्यावरण संवर्धना विशीं देख दवरूंक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंय राज्याचें मुखेल ध्येय पारंपारीक दायज सांबाळून शाश्वत उदरगतीक उर्बा दिवपाचें आसा अशें तांणी मुखार नमूद केलें. The greatest of the idea is never determined by the geography. The small states can become the great example. Our aspiration is simple. We want the Goa becomes the India's living laboratory for the sustainable architecture. A place where the heritage conservation, climate resilience, technology and public infrastructures grow together. A place where traditional wisdom guides the future innovations. A place where the tradition guides and world comes and not only to admire the Goa's beauty, but also to learn the Goa's experience. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दाबोळेच्या वाडे हांगा आयोजीत कार्यावळींत पंचायत मंत्री आनी थळावे आमदार मोविन गुदिनो तशेंच गोंय घर निर्माण मंडळाचे अध्यक्ष आनी मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांच्या हाजेरीन म्हजें घर येवजणे अंतर्गत गोंय घर निर्माण मंडळाची मंजुरी पत्रां वितरीत केली. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्र्या हस्तुकी येवजणे अंतर्गत 120 लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां भेटयलीं. ह्या वेळार उलोवप करतना म्हजें घर येवजण चालीक लायले उपरांत 20,000 अर्ज सरकारा कडेन आयले आनी तातूंतले 10,000 अर्ज मंजूर करून सरकारान लोकांक स्थिरताय आनी सुरक्षीततायेचो आदार दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. घराच्या अंतर्गत हांव जेन्ना रिव्ह्यू घेता आतापर्यंत 10,000 जणांनी जवळपास त्यांचे म्हणजे 20,000 जणांनी आपले फॉर्म भरले आणि 10,000 जणांचे डॉक्युमेंट्स क्लियर जाल्या. तांच्यो सर्टिफिकेटी माझ्या घराच्या अंतर्गत आम्ही दिवपाक शकले. किती व्हडली रिलीफ ही.
म्हणून माझ्या समेस्त गोंयकारांक अजूनही हांव उलो मारता की अशा पद्धतीचे आमी म्हज्या घराच्या स्किमीच्या अंतर्गत मागीर ते कोमुनिदाद आसतले, रेव्हेन्यू लँड आसतले, आपूण पर्सनल बांदलेले घर आसतले, गव्हर्नमेंट लँड आसतले, हाऊसिंग बोर्डाचे आसतले, रिहॅबिलिटेशनचे आसतले किंवा ताच्या व्यतिरिक्त आमी जे म्हणटा एनक्रोच करून बांदलेले आसतले, त्या सगळ्या जाणांनी पीडीए कॉलनीच्या पयर हांवें पळयलें की पीडीए कॉलनीनूय होच प्रॉब्लेम आसा आमचो. कोणी मेळटा तशें बाबडो घर घेता, एकदाचे बेगीन बेगीन पयशे दिता आनी घर घेता. निदान आता तरी म्हजें सरकार आयला जाल्यार म्हज्या घराची योजना जी आसा पळय न्हू ही 100% यशस्वी जावची हाज्या खातीर जे हांव काम करीत आसा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कांपालच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमात गोंय बुद्धीबळ अकादमीचें उक्तावण केलें. ही अकादमी खेळा आनी युवा वेवहार संचालनालयान गोंय खेळा प्राधिकरण आनी गोंय बुद्धीबळ संघटनेच्या जोडपालवान स्थापीत केल्या. ही अकादमी बुद्धीबळ प्रशिक्षण तशेंच प्रशिक्षक तयार करपा खातीर एक समर्पीत केंद्र आसतलें. ह्या वेळार उलोवप करतना ही अकादमी राज्यांत दर्जेदार बुद्धीबळ प्रशिक्षक तशेंच खेळगडे तयार करपाक म्हत्वाचें योगदान करतली अशें सांगून अशे तरेची बुद्धीबळ प्रशिक्षण केंद्रां दरेक तालुक्यांत सुरू करपाची इच्छा मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. नॅशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर तेच्यांनी वेगवेगळी मेडल्स मेळयली. हाज्याय फुडें ह्या चेस अकादमीचो तांकां खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोग जातलो. आतां पर्यंत अलॉंग विथ द चेस असोसिएशन्स आमी 3 रिजनल सेंटर्स आमचे वेगवेगळे कडेन चलयता. एट प्रेझेंट इन फ्युचर आमी विचार करता की तालुका लेवलाचेर अशा पद्दतीची कोचिंग क्लासीस ज्यो आसा पळय न्ही ते चलोवपाचो, जेणे करून मॅक्झिमम टॅलंट हो गांवांनी आसा तांकां ट्रेन करपाची गरज आसा खूब भुरग्यांक. कारण चॅस ही गेम ही आमी जाका म्हणटा की आपलो टॅलंट खूब बऱ्या पद्दतीन ते उपयोगात हाडपाक शकता. म्हणून तर आमी तालुका लेवलाचेर जर ही सेंटर सुरवात केली जाल्यार रुरल लेवलाचो टॅलंट हो फुडें येवपाक शकता. आनीकूय इन फ्युचर अशा पद्दतीचे हितनवाद हे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांतल्यान येतले हाजी आमकां आशा आसा. गोंय विधानसभेचे सभापती डॉ गणेश गांवकर हांणी आयज 31 ऑगस्ट दिसा आयोजीत जावपी 3 दिसांच्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशना विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना गोंयचे राज्यपाल आनी अधिकृतपणान अधिवेशन आपयलां पूण अजूनय कामकाज समितीची बसका जावंक नाशिल्ल्यान ह्या अधिवेशनात खंयच्या विशयाचेर चर्चा जातली हें ठरूंक ना. तशेंच ह्या अधिवेशनाच्या कार्यावळी विशीं उलयतना सरकारान नेमा प्रमाण जें कामकाज थारायलां तें अधिवेशनात आस्पावीत जातलें अशी गवाय सभापती गांवकर हांणी दिली. ऑलरेडी कितें केलां सरकारान 3 दिसाचें सेशन घेवपाचो डिसिजन घेवन माननीय राज्यपालान ताका मान्यता दिवन आमी सेशन समन केलें जें पळय आसा पळय समन राज्यपालान जें पळय असेंब्ली सेशन समन केल्ल्या तेजी ऑर्डर ऑलरेडी सगळ्या मेंबरांक पावल्या. 31 ऑगस्ट आनी 1 आनी 2 सप्टेंबर अशा पद्दतीन 3 दिसा सेशन आसतलें. आनी 3 दिसा सेशनाक जो पळय कितें बाकीचो वेव्हार आसपा जाय आमगेलो बिजनेस तो त्या प्रमाणे येतलो. पूण आजून पर्यंत बिजनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जावना. त्या मिटिंगेक तो पयलीं एप्रूव करून घेवचो पडटा आनी त्या प्रमाणे फुडें वयतले. मागीर आतां 3 दीस सरकारान निर्णय घेतला तितून कितलो जो पळय बिजनेस जाता तो नेमा प्रमाणे जो कितें आसता बिजनेस जातलो. उरलो बिजनेस उरले आनी बिजनेस उरपाचो न्ही ना. बिजनेस आनी उरपाचो कितें आसा की जो बिजनेस घेवपा जायो तो बिजनेस आमी घेतले बिजनेस एडवायजरी कमिटी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 हाचेर पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.